Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुम्ही एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की प्रमोद सावंत सी चीफ मिनिस्टर जाल्यार तुम्ही ते सपोर्ट करचे ना. हे सत्य कितें एक्झॅक्टली? सत्य आसा, ज्या मनशान सुदीन ढवळीकराक काडून उडयला, मगो पक्षाच्या आमदारां विकत घेतल्या, तांचे पासून आमी पयस रावप हें धोरण दवरून मगो पक्ष दुसरो सीएम उपकारता तुका? परत सांगता, हांवें त्या पक्षा आनी तांचे पासून पयस रावप हें यत्न केला. ओके. सो पूण तुमची गरज आसा न्हू तांकां? काँग्रेसीकूय सरकार करपाक मगो पक्षाची गरज आसा, मगो पक्षाकूय सरकार करपाक भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसीची गरज आसा. तशी भारतीय जनता पक्षाकूय सरकार करपाक दुसऱ्यांची गरज लागतली. फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट गोंयांत आयलां. हें फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जर सोडटले जाल्यार प्रामुख्यान जो पक्ष मुखार सरला तो मगो. एक्झीट पोल उगडले बरोबर जे मेन पक्ष गोंयांत आसा सेंटराचे, तांचे दोळे उगडले आनी हांव हें गेली कित्येक दीस म्हण सांगतालो की ह्या फावटी मगो पक्षान बरें काम केलां, लोकांनी मगो पक्षाक हात दिला आनी त्या खातीर एक चित्र वेगळेंच आसा. 6 ते 9 सीट मगो पक्षाचे निवडून येता अशें चित्र उबें जाल्लें आसा आनी म्हाका ताची खात्री आयिल्ली आसा आमी 9 पर्यंत पावूंक शकता. प्लस TMCन जर 3-4 सीट हाडले जाल्यार आमी 13-14 पर्यंत सुद्दां वचूंक शकता. दुसरी गजाल आसा की प्रमोद सावंत कितें उलयलो तें म्हाका खबर ना, पूण आमी योग्य विचार करून योग्य TMC आनी आमी एकठांय बसून आमचें डिसिजन आमी मुखार घेवन वतले. आमकां ताची गरज आसा ह्या डिसिजनाची आनी जें डिसिजन आमी घेतलें तें गोंयकारां खातीर मगो पक्षा खातीर अशें केंद्रीत करून घेतलें गेलें म्हटल्यार आनी तें आमी कन्विन्स TMC करतले की गोंयांत एक बरें सरकार दिवपा खातीर मगो पक्ष तयारी करतलो. ओके. तुमकां कोण आयच्या क्षणाक हिस्ट्री जर कन्सिडर केली, हिस्ट्रीन तुमी काँग्रेसी वांगडा आसले, BJP वांगडा आसले, हिंगा दोगांचो जर तुमी हे साथ पयलो जाल्यार तुमकां आतां सद्या आयच्या स्थितीन कोण लागींचे दिसता? आमकां सगळ्याच स्थितीन आमच्या युतींतलो उमेदवार TMC लागींचो दिसता आनी हो TMC आनी आमी बसून जें डिसिजन घेतलें तें फायनल आसतलें. काँग्रेसी वांगडा बसल्या म्हटल्यार BJP वांगडा मिटींग जाल्या? BJP मेळ्ळें आमची मिटींग तशी वेगळे तरेन जावना, पूण मुखार तांणी आपयलें जाल्यार नक्कीच आमी त्या मिटिंगेक वतले, त्या बद्दल दुबाद ना. मगो पक्ष हो 1999 न्हय तर 84 नंतर किंग मेकर म्हणून पक्ष काम करता. ह्या फावटी फाल्यां सकाळीं किंग जावपाक मेळटा जाल्यार नक्कीच पक्ष काम करतलो. एके वटेन काँग्रेसीचे उमेदवार तिसवाडी हॉटेलात सेफ कस्टडीत जाल्यार दुसरे वटेन मगोच्या उमेदवारांच्यो हॉटेलांनी बसका. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.